एक इन्सिडंट जालो, but that I brushed it aside as a freak incident, but unfortunately this is the state of Goa and fate of Goa. So probably म्हज्या जाग्यार काल कोण तरी दुसरो आशिल्लो जाल्यार he would have not been able to defend what was happening. Whatever that happened, it was life threatening, but I have grown up. आम्ही अशे तरेन वाढले की असल्या गोष्टींक आम्ही भिना, आणि I retaliated and I changed also whatever the persons who tried to do what they did. गोष्टीक हांवें पूर्ण विराम दिला इतल्या गोष्टी खातीर की सगळे भुरगे young boys who are probably not knowing what they were doing, or maybe they knew exactly what they were doing, but I have brushed it aside because खंय ना खंय तरी तांच्या पेरेंट्सांची चूक दिसूना म्हाका. And but the question remains is this the Goa we lived in? Is this the Goa we handed over to Bharatiya Janata Party 10 वर्सां पयलीं? Is this the Goa that our future generation is going to be part of? Is this the Goa where my child, or whether I come out, or whether my father or my mother or anybody in Goa comes out to worry की आपण रातचे भायर सरले जाल्यार हे म्हजे कडेन घडूंक शकता? Is this the Goa that we ever dreamt of? अरे हे जे आज सरकार बॉब मारून जेन्ना सांगता की आमी अशें करतले तशें करतले आमचे अशें करता, I must also say one thing, that it thanks to PI of Panji police station. When this incident was happening, I dialed him. He picked up the call at 12:30, and I appreciate that fact. In 6 minutes, within 6 to 7 minutes, and immediately गाडयो धाडल्या. I have to respect that fact and I have to appreciate that fact. And तो probably गाडयो पावल्यो म्हणून probably त्या वेळार काय अनर्थ घडूंक शकताले ते घडले ना. But I had the resource to call him, and he knew my number, so probably picked up the number. But म्हज्या जाग्यार जर तुमच्या बद्दल कोण आशिल्लो, who was not connected, who was not known, आनी हें घडिल्लें, it was very terrorizing. My wife had called me at that point of time to ask me खंय पावला काय म्हणून, and she was hearing this. Imagine she was leaving from the house to protect me. एनी कोण आशिल्लें, कितेंय जावंक शकता ह्या गोष्टी खातीर भायर सरपाक. म्हणजे ताणी म्हाका जेन्ना तेन्नाच फोन आयलो म्हाका की लेट जाला खंय पावला काय म्हणून, आनी तेन्नाच हें घडटालें ताणें तें आयकलें म्हज्या कितें घडटा तें. ती बात, सी इमॅजिन द टेरर दॅट माय फॅमिली हॅज गॉन थ्रू लास्ट नायट. By the time everything was sorted, I came home. I reached home at 3:30. Whole point is, आज हे भुरगे करून कित्याक शकता? आज why there is no fear of police? Of course, I thank Goa police, is PSI Shetkar and गाडी आनी बाकीचे जे आशिल्ले जे immediately ते पावले, मागीर ताणें म्हाका घराय व्हरून सोडलो. पण ही भय कित्याक निर्माण जाला गोंयांत? पुलिसांची भय कित्याक ना गोंयकारां कडेन? कित्याक चीफ मिनिस्टर ह्या गोष्टींचेर उलयना? आज दिवसा ढवळ्यात पयर सुकूर कोणाक मारलो. What is it? Rage. ताज्या पयलीं एका जाणटेल्यान बावड्यान जीव गमयलो. What is it? Rage. I don't understand what is the state of Goa. पेरंट्सां कडेन मागता हांव. काल हांव आशिल्लो probably I said yes, let's forget about it. But it could have been that I could have taken it further. But त्या भुरग्यांचें लायफ तांच्या समोर आसा, आनी तें म्हाका दिसलें की आसूं जालें आसतली, चूक घडली आसतली म्हणून. But when तांची चॅक केल्ली ब्रेथ एनालायझर, it was 260, which is 1 hour after the incident. म्हणजे तो 300 आसतलो. सो इमॅजिन कर the state of Goa that we have reached to, this rage which has reached to. This is all interconnected. हे कसिनोचे हे जे आसा, ill effects of casino, drinking जे इश्यू जाले आता, हे सगळे जाला, it's are all connected. आणि भंय दिसूंक लागला की आयच्यान म्हाका बायल म्हणजे धाडची ना. रातचो एकट्याक जरी म्हणजे पंचायत, आनी ताणें सांगलें म्हाका एकटो भोंवचो ना म्हणून. But why should Goans fear to roam alone in their own state? Is a question which Chief Minister needs to answer. Why should person like me fear to roam alone in my state, where हांव रातच्या 4 म्हाका भंय दिसचो नाशिल्लो, म्हजी बायल सुद्दां भायर आसा जाल्यार. आमी लोकांक सांगताले केन्नाय, अरे तूं गोंयांत यो, तूं दीसभर रातभर भोंव म्हणून, कांय प्रॉब्लेम ना म्हणून. आज म्हाका कापाजत आसा सांगपाची की रातचो तूं भोंव बिंदास म्हणून. यू मे नेवर नो who will be under road raid without fear of police will trample you, will hit you, or you may get killed, or you at your hands in protection of yourself you may kill somebody. So हे किती स्टेट करून चल्ल्या सरकारान हाजी? गोंयकार मातशे तरी जागे जायात. म्हज्या जाग्यार तुमी कोणीय आसूंक शकताले. Anybody could have been in that place where I was there last night. It was very terrorizing, but I had the whatever to deal with this situation. But imagine कोण सादो मनीस जो पळय आशिल्लो, ताका कितें जावपाचें, ताज्या फॅमिलीक कितें जावपाचें, हे सरकार हें जें करून सोडलां. आज ही परिस्थिती गोंयकारांचेर आनी हाडून सोडल्या. ही हाज्या पेक्षा वायट परिस्थिती आमी गोंयांत केन्नाच पळोवना. हांव 50 वर्सांचो जालो.
आमी सगळे पळयले, आमी प्रोटेक्टर पळयले, ते गुंडा आसा तांचे पार्ट्यूय आसा, ते गुंडा जे त्या वेळार आशिल्ले तो आज तांचो MLA आसा, तांचो पार्ट्यूय आसा. बट अशी परिस्थिती, that fear that was there during that protector time, म्हाका अजुनूय याद येता सांता क्रुजान. आमकां रातचे भायर 8 जाले की मेर्शे कालापुरा लोक वचनाशिल्ले आनी सांगताले पयलीं 8 जाले की मेर्शेच्यान पास जायनाशिल्ले लोक ह्या प्रोटेक्टर्सांक घेवन जे तांचे आज पार्ट आसा. आज इज दीस न्यू थिंग which भारतीय जनता पार्टी सीड घालता. What is this we have come to? What is this we have come to? प्रोटेक्ट आज मायनींग सोंपल्या कारणान हे कसिनोवाले आज तांचे मायबाप जाल्या, कारण the entire funding now comes from casinos. The casinos are the ones who are provoking all these things. They are taking part of this. आज पणजे नॉर्मल मनशाक भोंवपाची परिस्थिती ना, रातचे सगळे रस्त्यार भोंवतात टायट जावन, चुकून तुज्या गाडये समोर कोण आयलो जाल्यार फॉल्ट तुजो. ही परिस्थिती आसा. सो वेर आर वी हेडिंग रे बाबा, आनी वेर दिस गोवा गव्हर्मेंट हॅज ब्रॉट अस टू टुडे. आनी प्राउडली सांगता मिडल क्लासाक आमी एम्पावर करता म्हणून. कसले मिडल क्लासाक एम्पावर करता तुमी? मिडल क्लासाक तुमी फोंडान घाल्या, भुरग्यांची आज तूं ब्लेम करूं शकना. जॉबा ना, जॉब क्रिएशन ना, आवय बापायन कितें दिल्ले हाजेरी आसता आनी बेकार आसल्या कारणान खंय ना खंय तरी पावता, कारण ताका दुसरे दिसा सकाळी उठपाचें ना कामाक लागून. ही परिस्थिती जाल्या. सो यू डोंट ब्लेम यूथ ऑल्सो. इट इज द गव्हर्मेंट which needs to be blamed for all this debacle. अमित बाब तुवें आतां म्हटलें की सांता क्रुजाचो MLA तूं डायरेक्ट पॉइंट आउट करता तेका नांव घेवन आशिल्लोच जाल्यार म्हणटा तो. सगळे रेकॉर्ड आसा मरे, ताका कितें कितें लागिल्लें मरे. हांवें सांगपाक जाय, इट इज इन पब्लीक डोमेन. ही वॉज अ गुंडा. आय एम सेइंग ही वॉज अ गुंडा, नाव इज पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट. वॉट इज रॉंग इन दॅट? सगळ्यांक खबर आसा ते, आख्खे सांताक्रुजकारांक खबर आसा. आतां कोण भिना ताका? आतां कोणूच भिना ताका. आतां तो गेलो टेरर, पूण वन्स अपॉन अ टायम वॉट ही डीड आय न्यू इट न्ही. आमी एज चिल्ड्रन वी हॅव सीन आमच्या बाप्पाल्या हॉटेला थंय झगडे कसले जाताले, आमचेच लोक आसताले, बुलेटी घेवन भोंवताले. बाणावलीकार म्हणून पिया आयिल्लो, ताणें आमकां खड्डे करून घरा धाडले त्या वेळार. ते खड्डे करून जाल्या उपरांत मागीर देंवयले ते तेन्ना. रवी नायक तेन्ना चीफ मिनिस्टर, ताणें ही वॉज होम मिनिस्टर ऑल्सो. ही मस्ती देंवयली ती तशी. ही मस्ती देंवोवपाची कापाळटां त्या चीफ मिनिस्टरा कडेन ना, म्हणून ही परिस्थिती जाल्या. पणजेची नायट पेट्रोलिंग, आय डोंट हॅव टू से दॅट दे आर बॅड. आय थिंक द रिस्पॉन्स, द क्विक रिस्पॉन्स दॅट पणजी गेव at that point of time, it was quick, there is no doubt about it. But Panaji is a small bit, आणि ते लागी आसा. हे आनी खंय घडले जाल्यार इवन आतां कालापुरा सारक्या जाग्याचेर घडले गजाल जाल्यार द व्हेकल्स आर एट ओल्ड गोवा. सो ते म्हज्या पर्यंत पावता म्हणसर प्रॉब्ली इट वूड टेक 10 to 20 minutes in that kind of a situation. So that could be little this. So I think they will have to intensify drunken driving, and people driving at late night, because that is the reason. तो ज्या स्पीडीन चलोवंक शकतालो, तो ज्या ताजे अल्कोहोल कंटेंट आशिल्ले ताच्या हातून, इट कुड बी बॅड फॉर एनीबडी. म्हणजे ताजे समोर कोणूय येवंक शकता, तो कोणाचेर गाडी घालूंक शकता, किंवा इन दॅट रेज ही वॉज व्हेरी एग्रेसीव. when he was at the police station, he was very sober, comes from a very good family. So हे पेरेंट्सांक हे सोंसचें पडटा गरजे भायर, हे असले भुरगे मस्तेपणां करता ती. So I have anyway this beyond this I will not say much about this incident. We have said forgiven and the matter has been withdrawn. We are complaint का करू ना होते मला की ते भुरगे मग सोडले. फाल्यां जर तुजेर अटॅक जालो जाल्यार परत मिस्टेक होईल. त्याच्यात एक ऍड करता, आज तुम्ही भुरगे गॅरंटी फाल्यां वचून परत सेम मिस्टेक दुसऱ्या जावचे ना. आता दोन गजाली आसा. एक गजाल अशी आसा की शुड आय हॅव पनिश देम. आय थिंक काल तांचे जे एम्बेरसमेंट तांकां पेरंट्सा समोर जाला, पेरंट्सा, आय थिंक दॅट इज गुड इनफ अ लेसन फॉर देम टू लर्न, एंड आय होप पेरंट्स हॅव लर्न दॅट लेसन. बट तूं म्हणला तशें, तूं म्हणला तशें, आय रियली डोंट नो वेदर इट कुड बी रिपिटेड. ऑफकोर्स नाव आय हॅव टू टेक प्रिकॉशन्स, बिकॉज हांवूच उलयतां. आज जर आयची जी आज प्रेस कॉन्फरन्स जाल्यार दीस इज व्हेरी पॉयंटेड टुवर्ड्स द चीफ मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर. हांवें जेन्ना विशय देवळाचोय घेतिल्लो, जो त्याच कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, दॅट इज ऑल्सो अगेन चीफ मिनिस्टर. इट्स नॉट दॅट दे आर माय पर्सनल एनिमी, बट इट इज अ क्वेश्चन एज अ पॉलिटिकल लिडर, आमची काँग्रेस पक्षाचो एक लिडर म्हणून आनी एक राजकारणी म्हणून गोंयांत जे घडटा ते लोकांक सांगपाची आमची जबाबदारी आसा. आनी ती जबाबदारी घेता आसतना हांवें म्हजें कम्फर्टेबल लायफ सोडलां, which is a very successful professional career I have left behind. I have left family time behind, and I have exposed myself to this. And ती रिस्क आमी घेतल्या, पूण ह्या गोष्टीक भिवपाक लागले जाल्यार कशें जातलें? सो खंय ना खंय तरी आमी ह्या गोष्टीक भिना. आमचेर आज काल जे जाले, I brushed it aside as a stray incident, but yes, I don't know whether it could be repeated. I will be cautious. I will always have something to protect myself from here on.
बट एट द एंड ऑफ इट गोंयान ही मिर्जापूर सारकी परिस्थिती जाता. I had said this 3 years back. I repeated it once again that Goa is nothing short of Mirzapur, and Home Department is utter failure. Chief Minister, who is also the Home Minister, is utter failure. कारण हाज्या पयलीं जे administrative failure आशिल्ले, जे policing failure आशिल्ले, that was not attributable to the politicians. It was something that was administration itself. But today's administrative failure is directly attributed to the government of Goa. कारण ज्या तरेन तांणी डिपार्टमेंट एकठांय करून बसल्या, ज्या तरेन पॉलिटिकल इंटरफियरन्स डिपार्टमेंटांनी जाता, ज्या तरेन आज पोलिसींग जावपाक जाय आशिल्ली ती जायना. परत जशे कुडतरी जाले, मायना कुडतरीचो इन्सिडेंट जालो, म्हापशाचो इन्सिडेंट जालो, मागीर तुजो कोलवाळेचो इन्सिडेंट जालो, पर्वरीचो इन्सिडेंट जालो आनी काल म्हजे बरोबर जालो. अशें गोंयान घडत आसता, घडटाय, पण एक्शन ना जाल्ल्या कारणान हे they become hardened criminal. I have been a defense lawyer for 27 years and I have seen how criminals are shaped. If you don't correct them on time, if the police don't act on time, this is a doomsday that they are waiting to see. And tatur bhitar the criminal will not identify the person whom they are attacking as Bharatiya Janata Party चा भक्त किंवा भारतीय जनता पार्टीचा वोटर काय व्हॉलंटियर म्हणून. तो तुका पळयता आसतना पळयतलो की you are my victim and I am going to treat it differently and I am going to treat you like this. So गोंयकारांनी आयज जागे जाय. That could be you in my place. अमित बाब, आता इतल्या आता वत म्हाका दिसता तुमचो थर्ड इश्यू, आता व्हडलो इश्यू आता तुम्ही घेतला पळय तो. ह्या आधी तुम्ही लँड स्कॅम गेले, जॉब स्कॅम गेले, पण आउटकम काहीच येवंक ना अजून, तुमचे त्यांचे काहीच येना. जॉब स्कॅमाची तशीच जाल्या. आता हो तुम्ही हे घेतला आणि तुम्ही म्हणटा लोक भायर सरपाक जाय. लोकांनी कोणाचेर विश्वास दवरता? आमचेर दवरता. कारण एज अ काँग्रेस पार्टी आमचेर दवरपाचो. आमी मशाल जी पेटयल्या ती बेट्टी पेटोवंक ना. अग्नी जी आसता पळय, अग्नी आमच्या मध्ये हवन म्हणून आसता. अग्नीचें आमी हवन अर्पण करता आसतना कितें करता, ते सूक्ष्म कण जे आसता जे अग्नीन अर्पण करता ते लोकां मदीं पावचे, देवा कडेन पावचे. हे जेन्ना आमी करता आसतना एक गजाल लक्षांत दवरता की अग्नीक साक्षी दवरून आमी जी काँग्रेस पक्षान जे एक पावल फुडें घेतलां, that is to protect Goa and give Goa's glory back to Goa, which this government has taken away. आणि आमचेर विश्वास दवरचो. हांव म्हणटा आमी विश्वास दवरचो. ह्या गोष्टीक सांगता की आय कुड हॅव चोजन